अजूनपासून कितें करता कितें ना आमकां कांयच खबर ना. तर काल तो येयलो आनी तो सरा चेडो म्हणलो काल हे सगळें घाण जाला हिंगासून काडूंक जाय, हिंगा कोणें दवरला हिंगा अशें तसो म्हणून गेला खंय. आतां भिवून आमी हे एक उतर दवरला की आतां हे फुडें तरी आमकां गव्हर्मेंटान आमकां पयचे आनी गरिबांचे एक आदार करून दिवचो की पोट भरपाक, आनी कांय ना. आमी कांय मागना बाबा, फकत पोट भरपाक एक व्हडे वयर काडून कांटाय पालोवपाक आमी तितलेंच मागता आनी कांय ना. कित्याक दर्यान आमकां कितें घर बांदून दी म्हण कांय मागना आमी व्हडे वयर काडपाक इल्ल्यो सुवात मागता. हिंगा 100 जाण तरी पोट भरतात, तेंची सगळ्यांचे पोटार येयलेले आहा. मातशें देवा खातीर इतलो रिक्वेस्ट करता की आमची एक मागणी आहा मातशें तुमी हे करचें म्हणून. आता फाटी जानेवारीक 9 इयर जालो पळय तेन्ना ही भावाबाई म्हाका सांगता की जानेवारीन एक व्हडलो हांच्या खातीर तरी एक डिजास्टर कसो जालो. तांचे जाळे हांगा तांणी एक दवरले, सो कोणी तरी फुगट्यो मारल्यो थंय आनी सगळे जाळे ते तांचे उजो लागून लासून उडयले आनी तांकां त्रास जालो. आनी व्हडे फुटले आमचे व्हडेय फुटले. हिंगा 2 कोन्यो फुटले, 2 मिशिनां फुटली. आनी हिंगा अशें जाता रातच्या टायमार की आमी हिंगा रावंकूय मेळना भशेन. आतां आमकां हिंगा रावंक मेळना म्हणून आमी पावसान त्रास जाता आमी इल्लो लुगार आहा म्हणून आमी फुडल्यान तेवटेन गेले ब्रिजा पण थिंगाच्यान भितरल्यान वचपाकूय आमकां खूब त्रास आहा. अशें ना की ते डायरेक्ट वचूंक मेळटा म्हणून आमकां खूब पाणी सुकता ते पळोवचें पडटा, भितर भरता ते पळोवचें पडटा. आनी पाणी चड भरलें जाल्यार आमी उदकान रावन आमचें काम करता. आनी तेजे उपरांत आमी आनी मेन कितें आमचे सगळ्यांची पोटां तेजेरूच भरता. हे शिणाणे आसूं तिसरे आसूं सगळे आमकां हिंगा पयलीं सगळ्याक पडटाले हिंगा. आतां कितें जालां कोण जाणा. आमकां एक 3-4 वर्सां जालीं आमकां तिसरेय पडना, शिणाणे पडना, खुबे पडना, कांय ना. तेजेर आनी तो मार बसला. आनी तितून पयल्यान आमकां पयलींच्या भशेन आमचो धंदोय चलना. कितें बारीक बारीक चलता पळय पयलीं आमी थोडे थोडे नुस्तें खंय खंय असो कशेंय करून मारताले. जेन्ना ते बोटीचे आतां हे घाणी बिणी भितरल्यान सोडूंक लागले तेंच्यांनी. तितून जाता कितें आनी कितून जाता तें खबर ना आमकां. लेकीन आमकां कितलो त्रास जाल्लो आमकां. हांव गव्हर्मेंटा कडेन इतलेंच मागता की आमकां इल्लो खंय एक लुगार करून दिवचो. आनी काय 25-30 व्हडे आसा. 100 जाणां आसत आमी. आनी तेजेर पोट भरता 100 वयर लोक. आनी पळय पोन्यो बी आमचो सगळो फुटलो. आमी व्हिडिओ करून दवरला आमी. पोन्यो फुटलो आमचो सगळे मशीन फुटले सगळे. आमी कितें म्हणटा गोवा इज अ वेलफेअर स्टेट. तुम्ही ज्यो कितें तुमचे योजने राबयता पळय, जे कितें तुमचे सौंदर्यवर्धन करता पणजी सिटीचे नाजाल्यार नवीन तुमचो विकास करता, सो हो विकास तुम्ही हे जे बारीक बारीक कोण धंदेकार आसा, बारीक बारीक उद्योजक आसा, तांच्या पोटार येवन तुम्ही विकास करतलो. सो असो जो विकास करता तो कितें उपकारी पडटा आमकां आनी कितें फायद्याचो तो विकास. तर ताका लागून आमी नुस्तेमारी डिपार्टमेंटाचो जो आमचो मंत्री आसा निळकंठ हळर्णकर तांच्या कडेन बी मागता की तुम्ही एक सिरियसली ह्या इश्यूचेर लक्ष घालून ह्या भावांचो जो प्रश्न आसा तो तुम्ही टॉप प्रायोरिटीचेर घ्या. कित्याक की फुडें मुखार पावसाळो आसा, सो पावसाळ्यान तांकां कितलो त्रास जातलो. तुम्ही तांच्या कडल्यान जाता पावसाळ्यान तुमकां दर वर्सा कितलो त्रास जाता. खूप त्रास जाता सारकी, खूप त्रास जाता. एकल्याक म्हणून सगळ्यांक त्रास जाता. आनी हे फाटी गेल्या पावसान तर आमी मातशें कशें करून आमी हे केलें. हे पावसान तर आनीक चड त्रास जातलो आमकां. आनी मेन म्हणल्यार थिंगा रावपाक जायना. ते भितरली ते घाणी येता तितून न्हू इतले मच्छर येता तितून. तशेंच आमी काम करता. आमचें कितें चल्लेलें आहा तें देवाक आनी आमी आमकां खबर आहा कितें चलता आमचें. आमी इतलेंच मागता की आमकां मातसो येयलो कितेंय करून पळय. हिंगा उडको सोडलेलो तो हिंगाय करूंक नाका तो मातसो भितर तर आमकां मातसो करून दिवचो. आनीक कांय ना. आनी थिंगा व्हडेय दवरूंक मेळना. पावसान आमकां थिंगा व्हडेय दवरूंक मेळना. सकयल मातसो वयर पडटा म्हणून बरें आहा. रातभर आमी थिंगा रावन जागराणी करून आमचे पुणे व्हडे धंदो पळोवचो पडटा. आमकां थिंगा रावंकूय मेळना. रातचे कोण येता वयता ते पळयना. फाटल्या दिसांनी आमचे खूब जाणांचे जावूय चोरून गेले. तितून पयल्याच्यान आमकां हिंगा CC कॅमेरा बी कांय ना आमकां हिंगा. देखून आमी मातशी मागणी करता आमकां प्लीज मातशें CM सरान आनी बाबूस सरान मातशें आमकां हेल्प करचो. आमी तांचे कडेन तेच हेल्प मागता. पयलींय गेल्ले ते कडेन आनी आतांय तांचे कडेन हेल्प मागता. प्लीज मातसो कितेंय करून आमकां एक रॅम्प बांदून दिवचो. तुम्ही नियारा कडेन गेलेले तुमकां स्मार्ट सिटीन बांदून दिता म्हणून बांदून दिता म्हणून आमकां प्लान दाखयला पळय. पयलीं प्लान दाखयलो ते स्मार्ट सिटीचे लोक तांकां कांय आमी वळखना बाबा. आमी नुस्तेकार, आमी शिकलेले कांय ना. तेंच्यांनी येवन आमकां दाखयलें की बाबा तुमकां असो प्लान आहा, तुमकां रॅम्प आहा. रॅम्प ह्या सायडीक त्या सायडीक आसलेलो रॅम्प. दोनूय वतान रॅम्प आसलेले. आमकां दाखयलो. मागीर आतां आमी प्लान पळय आतां पळयला प्लान तितून रॅम्पूच ना. पयलीं आमकां दाखयला तितून रॅम्प आसलेलो. आतां पळय तितून रॅम्प ना.
मागीर हांवें प्लान तो कोणा कडेन घेतलेलो प्लान, तो प्लानाक रॅपूच ना, तो पळयलो हांवें, तो म्हणजे पळयलो जनतेकडेन तुम्ही कितले फट उलयता तुमच्या स्मार्ट सिटीक लागून, तुमच्या येवजणेक लागून, ह्या धाकटे धाकटे जे तुमचे व्यवसायी आसा, वेपारी आसा, तांच्याकडे तुम्ही कितले फट उलयता. आता त्यांनी जगपाचे कशे, हे कोण स्मार्ट सिटीचे संबंधित अधिकारी आसा, कोण ते सांगता पळय की तो मनीस आयलो आणि आमकां अशें आश्वासन दिले, वो म्हळ्यार हे आता तो फट प्लान आश्वासन. वो पळय प्लान तुम्ही- आताचो, पयलीं तो प्लान पळय आहलेलो तितून रॅप आहलेलो, हे प्लानाक रॅपूच ना. आमकां दाखयला पळय, मोबायलार दाखयलो, लॅपटॉप हाडून दाखयलो, तितून व्हडले लॅप हे हाडलेले, लॅपटॉप हाडून दाखयलो. तितून रॅप आहलेलो आनी हे प्लानाक रॅप ना. आता पळय आमी एकूच चिंतला आनी जरी तो थिंगाच्यान आमकां काडले जाल्यार आमी ते खंयच्या सामानाक हात लावचे ना, आमी थिंगाच मरतले. आता तेंच्यांनी सांगला आमकां आयचे भितर वडे फोडून उडोवन दी उदकान आमचे, दवरा, आमी तो आमी उदकान दवरा उदकान म्हणून. आमी आता उदकान धंदो कशें सगळो दिवचे उदकान ना. कवो धरतलो बाबा, इतलोतलो वेपार हा इतले वेपार आमचो. हा. तो उदकान धरतलो. एक मनशाचे आता उदीक बरें ते कितें 10 करता करूं म्हणून उगीच हाडून उगी बसताय आमी. दहा- आमी कांय करूं ना, 10 कित्याक नुस्त्याचे 10 तेंची जाव म्हूण आसता. चूक करूंक शकना आमी. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे कित्याक तेंच्या अंडर आमी आसा, आमी तेंची म्हूण चूक करूंक शकना, कित्याक तेंकाय त्रास जाता आसतले घोडे. मात आमचेय गरिबांचे मातशें पळया म्हणून तुमी सीएम सरान जावं, बाबू सरान जावं, मेयर सरान मातशें हेल्प करून तर तेंकां मातशें कितें सांगल्यार आमचे उपाय जातले. तुम्ही फिशरीज डिपार्टमेंटाक बी बरयले. सगळे बरयला, सगळ्याक सगळ्याक दिला बाबा, सगळ्याक सगळ्याक दिला. फिशरी डिपार्टमेंटाक दिला, बाबूश सराक तुमचो दिला. फुडें रॅम्प मेयराक- आसा थिंगा ना तो रॅम्प धाकटो बाबा, ते कोणाक तेंका पर्सनल कोणाक बांधला, बोटींग बांधला तो खबर ना. तो उजार करना तुमी. ना तो पावसाय ना सर पावसाय आमकां. ना. तो 3 मिटराचो कितें 4 मिटराचो हा. पूण तुमी आतां मेयराच्या आनी बाबुशाच्या फुड्यान गेल्ले. हय, बाबूशा फुड्यान 4 फाटी गेल्ले बाबा. बाबूशान तो कितें म्हणटा, सांगलें? पळयता पर्सनली कितें आसा पळयता म्हणटा. कितें? पूण तुमकां मेयर लागता, तुमी उलयले ते कडेन पयलीं. मेयराक लेटर केल्ले आमी. लेटर पर्सनली वचोंक ना, बाबूश सरा कडेन गेलेले आमी. पर्सनल तेका मेयर सरा कडेन वचोंक ना, कित्याक आतां हे फुडें वचोन मेळोंक जाय तेका. सगळे परमिशन्स गोस थ्रू मेयर न्हू तुमकां. हय, त्या मेयराक मेळोंक जाय. ती मिस्टेक जाली आमची, कितें मेयर सराक मेळोंक ना आमी, बाबूश सराक मेळोले. लेकिन मेळोंक गेल्ले आमी, लेकिन मेळोंक ना आमकां. आमकां गेलेले एक बडी आमकां मेळोंक ना, कित्याक टायम ना घेवन नासलो तो. पण आमी म्हणले सराक मेळला न्हू बाबूश सराक, जाल्यार आतां म्हणलें मेयर सराक मागीर पळयता म्हणून पळया. हय म्हणून चिंतलेले, मात आमी नको आहलेले इतले व्हडले आसले म्हणून आमकां थिंगासोय काड म्हणटले म्हणून. काडून उदकान दवरा म्हणटा. आतां उदकान खंय दवरतले बाबा आमी खूप धंदो? गाणी आसा सर, हांव तुमकां सांगता रिक्वेस्ट तुम्ही मुद्दम थिंगा येवन आतां पळया, हे व्हिडिओ थिंगाय काडा आनी पळया की ते उदीक कसले येता आनी कितें कसले ते येता आनी कळ्ळें कचरो, हितून जगपाचें आमी कितें करपाचें. आमकां कचरो Please पडना, मातसो हात जोडून मातसो जावाक request आमकां करता. कचरो पडना, आमकां चड कचरो पडना. भितर काय ना कचरो येता तो भितरल्यान, हिंगाच्यान भितरल्यान येता तो कचरो आनी हे वयर पडटा तो कचरो थिंगा एकठांय जाता. आमी तरी तो कहो करून थिंगा एकठांय करून मागीर तेका उजो घालता आमी थिंगाच. रातचे आनी टायमार थोडे- घालता उजो, रातचे दिसाचे आमी घालना, टायमार रातचे कोणाक 2 बिलांक आमी रातची नायटीक आसता न्हू घाटाय मारपाक, तेन्ना घालता उजो. ते बी जावाक लागून आमी रावचें पडटा, आमकां धंद्याक लागून आमकां रावचें पडटा. अशें जाल्लें आमचें आनी काय ना. आमकां रिक्वेस्ट करता तुमकां कशें करून मातशें तें हेल्प कर समजून. आम्ही कितें म्हणटा की तुमची जी भौतिक प्रगती आसा आणि तुमचो जो विकास आसा, ह्या विकासाक लागून तुम्ही यांचे जगप स्टॉप करता. ही लोकां आपली बारीक बारीक बिझनेस करून आपली पोट भरता पळय, सो तुम्ही ते बी स्टॉप करता. सो आमची रिक्वेस्ट आसा आतां आणि जर हांचे जी आमी मागणी मागता ताजेर कारवाई जाली ना जाल्यार आमी एक मेमोरेंडम घेऊन आमी वतली. मेयर आसा आमचो पणजीचो, ताज्या कडेन आख्या पणजीची काळजी तुका आसा, आख्या पणजीच्या लोकांची काळजी तुका आसा आणि हे जे धाकटे वेपारी आसा तांची काळजी तुमकां ना, करूंकूच तेकार जाय. आमी वयल्यान. चेअरमॅन आमकडे आणि कितली वर्सां साकून तुम्ही हे काम आमचो तिसरी पाय तो पिढी दोन जाली, बाबा, तिसरी पिढी जाली आता हिंगा. तिसरी पिढी सगळ्यांक खबर आहा. पयलीं ब्रिज नासलो, लोक यादान येनासले, आमी रेंवेचे यादान आसताले न्हू, आमी दिसना आहले लोकांक. आतां ब्रिज जाला म्हणून आमी लोकांक दिसता, कित्याक हिंगा कोणी येनासले, कंपालार सकयल कोणी झाडां बिडां कोणी येनासले. खुरीसूय बांदला थिंगा आमी. एक खुरीसूय हा आमचो वयर, आमचो खुरीसूय बांदलो तो आहा. खुरीस बांधला आमी मेडिकल असताना, पुणे Medical मेडिकल असताना. असताना तेन्ना बांधला खुरीस. त्याच्या पयलीं आमच्या पांयान तो बेश्टो लायलोलो खुरीस, तो मागीर आमी बांधला. देवाच्या कृपेन आमच्या हातीन जालो, आमी बांधलो. बांदलो. कितें आतां ते बांदून म्हाका दिसता 25-30 वर्सां जातली, ते बांदूनच आमीच. 3 पिळगी जाल्यार ही लोकां जर हांगासर काम करता जाल्यार हांका उडोवपाचो, तांचो बिझनेस स्टार्ट करपाचो तुमकां कांयच अधिकार ना. आणि हो कसलो विकास तुमचो? ह्या लोकांचे जगप तुम्ही एकदम सामके बेकार करता आणि हो कसलो विकास तुमचो? असलो विकास आमकां नाका. वेलफेअर स्टेट म्हणल्यार अशें आसता काय म्हणून तुमकां प्रश्न विचारता. आणि हेही सर सांगता तुमकां की आमकां पयलीं तेंच्यांनी काडपाचे प्लॅन केल्ले, तेंच्यांनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सगळ्यांनी मेळून करपाचे प्लॅन केल्ले. लेकिन सर परेकर सर आसतना स्वता येवन आमचे हिंगा पोवन हे कुडक्याक तुम्ही रावा म्हणून आमकां एक 4 बांबू मारून दवरलेले हिंगा. तेणेन स्वतान दिता म्हणलें सर ना म्हणून, आतां सरान ना म्हणून तेणे आमकां काय करूं. तो तर आसलो जाल्यार तेका सगळे खबर आसले आमचे.
तेजे उपरांत आमकां कांय इश्यू जावंक ना जेन्ना पळय ते हे रॅम्प हे येयले पळय हिंगा बांदपाचे तेन्नाच्यान आमकां त्रास जावंक लागले आनी कांय ना आमी बरे भशेन आहले हिंगा आनी इतले त्रास जाले इतले त्रास सांगू नाका सगळे भितर आहले आमी सगळे भितर आहले सगळे येताले वयताले सगळे पळयताले आमकां लेकीन आमकां कोणें त्रास करूंक नाहले आतां हे बांदले पळय तेन्नाच्यान आमकां इतले त्रास जाल्ले की हिंगा वडे दवरूंक मेळना वडे दवरलेले आमी उदकान दवरलेले सगळे जाणांनी हे बांदताना आमच्या वड्याचे सकयल्यान कितें जालें तें आमकां खबर आसा सगळे फुटले भितरल्यान उराक पडले तितून आमकां परते आमकां काम करचें पडलें मिशिनाचें सगळें काम करचें पडलें आमकां मागीर तेजे उपरांत तो कुडको येयलो बरो आहा म्हणून आमी थिंगा भितर गेले ते बी सोसून गेले आमी थिंगा वास तो रातभर सोसूंक जायना रातचे रावले जाल्यार इतले मच्छर आमचे हाल जाल्ले आहा मातशें सरान मातशें प्लीज बाबुशानावर रिक्वेस्ट करता सीएम सरावर रिक्वेस्ट इमेजीन पणजी स्मार्ट सिटीचो व्हडलो दुश्परिणाम तुमकां पळोवपाक मेळटा पणजी प्लीज सर रिक्वेस्ट मातसो इल्लो मातसो आमकां आमकां मातसो रॅम्प बांदून दिलो तर आनी कांय आमकां येना आनी म्हणटा उदकान धरप पावस पडल्यार ते बुडोवन गेले आमकां लुकसान आमचे बायल भुरगे थोडे रस्ते ना पूण तुम्ही असोच रिक्वेस्ट बाबुशाच्या ऑफिसान वचून कित्याक करूंक ना मेयराच्या ऑफिसान कित्याक करूंक ना लेटर बी केले तांच्याकडे Letter सगळे हा, पुरावे सगळे आसा. letter, Official सगळ्यांक letter letter केले. केलेले हा. शिक्को आसा सही आसा सगळे आसा आणि इन्व्हाइट केले सगळ्यांक सगळ्यांक लेटर केला तर लोकशाहीन आमची मागणी सरकाराकडे जर दवरपाचे जाल्यार कशी आसा प्रक्रिया जी प्रक्रिया आसा त्या प्रक्रियेन ह्या लोकांनी काम केले आता ते धाकटे लोक सीएम आसा, सर धाकटो येऊन मेवून गेला businessman आसा आमकां म्हणून सीएम तुम्ही सर दुर्लक्ष मेवून करता गेला तांच्याकडे येऊन मेवून गेला आणि ते तुम्ही भुतानी रावलात बी, तेच भायली जागे. लोकां, तेच दिल्ली जागे. काय, सिंगात येऊन कोण मेवून आसा गेला. ते आपले बिझनेस आमच्याकडे सेट काय करून बरोबर सोदता ताका नाही तुम्ही मदत करता सरकाराक प्रश्न विचारता की हे गोंयकार ही सगळी जी भावां आसा फाटल्यान उभी ही सगळी गोंयकार 3 पिळगी जाली ती काम करता हांगासर आणि तुम्ही तांचेर लक्ष दिना म्हळ्यार हे वेलफेअर स्टेट आसा काय अत्याचारी स्टेट आसा तुमचे किती प्रश्न असतील तर मातसो विकी बाब उलयता आमचो फिशरमॅन तोय एक फिशरमॅन आमचो बाबी यो. जे पोनी आहा पायच्या टायमार ते पोनी आतांचे न्हू म्हजें नांव पयलीं सांग म्हजें नांव मिलाद फेर्नांडीस म्हाका विकी म्हणून वळखता हिंगा हो धंदो आमचो पायचो धंदो आसलेलो तो आमी रनिंग करतात हांव चलयता म्हाजे भुरगे येता आतां गेले 2-3 वर्सां पयलीं हिंगासर कितें सांगलें आमकां तुमी मातशे फोन्यो काडचे पडटले हिंगासर कितें आमी उदक वयर येता म्हणून रॅम्प बांदता फातर घालता म्हणून सांगलें जशें फुडें घातले पळय तशें आमी ते आयकोंक नासलेले आमी ओके म्हणून आमी सकयल पोन्यो दवरले जशे वयर हाडटाले चालूच आसलेले हे आतां आमचे सांगलां मातशें वयर सकयल आहा आमकां कितें सांगलें मागीर दुसऱ्या फाटी येवन की हिंगा बरो रॅम्प बांदून दितले स्मार्ट सिटी तुमकां रॅम्प बांदून दिता तुमी मातशे पोन्यो काडा आनी भायर दवरा हे उतर तो कोण येयलो स्मार्ट सिटीचो पळय तेणें सांगून गेलो तुमी विचारलें बरोवन दिला कोण बरोवन दिना कसलोय कायदो असो कोण बरोवन दिना हे मागीर पोन्यो काडले सकयल दवरले म्हाजो पोन्यो अजून भितर आसलेलो ताका हेजेर आहा हांवें पोन्यो भितरूच दवरलेलो दोनूय पोन्यो व्हडले भितरूच दवरलेले ते लास्ट टायमार सीएम येयलो तेन्ना हो म्हजो फ्रेंड हिंगा आसलेलो तेणें कितें सांगलां तुमी कितले लोक आहा तितले तुमी तुमचे पळय कितें डॉक्युमेंट आहा तितले पणजे पुलीस स्टेशनान तुमी दाखोवचे हाडून आनी तुमची नांवां बी सगळीं हांवें सगळी फायल एकठांय केली आनी व्हरून पुलीस स्टेशनान PI दिली त्या टायमार पी आसलो 2023 ते कडेन दिली आमकां म्हणलें तुमी तुमचें कितें आहा तें आमी करता आमी पोन्यो काडून भायर दवरले भायरूच आसा कोण भितर व्हरूंक ना पोन्यो निमाणें 2023 तुफान गोंय जालें पळय तेन्ना आमचे पोन्यो फुटले 2-3 जाणांचे पोन्यो फुटले कोणाचे मिशीन गेले फिशरी डिपार्टमेंटासून आमकां विचारपाकूय येयले की तुमकां कितें हुसकोण जाला आमी म्हणलें बारीक जाल्लें तें आमी करता बारीक आमकडे आमी करता हे करून जालें मागीर आमी पोन्यो व्हरून थिंगा दवरले फुट्टा म्हणून आतां कोणाचे प्रॉब्लम नासलेले कांयच आतां काल येयले आनी म्हणटा थिंगा सगळे पोन्यो काड एक पोन्यो एकल्याचो आसा 50-60 हजाराचो मायज आसा म्हाजो 2.5 लाखांचो आहा म्हाजो धंदो फुटावणी बिटावणी आहा ती थिंगाच आसा हांव म्हणटा कितें काड म्हणटा तुमी न्हू दवरूं खंय तें सांगा आख्खे गोंयान जितले फिशरमॅन एडिशनल फिशरमॅन आहा तांकां आतां व्हडलो इंट्रस्ट तुमी हें दिता म्हणटा सबसिडी आमी एडिशनल फिशरमॅन न्हू आमी नुस्तेकार न्हू फकत दोनापाल कारां जाली शिद्दोना तेच नुस्तेकार आनी आमी कोण आमी मनीस न्हू जानवरां कोणाक मेळना म्हणून आमी सगळेच ऑफिसान वचून येयले एसेंब्लीनूय गेले रिक्वेस्टूय केली आपूण येवन पळयता म्हणून आमकां आमच्या आमदारान सांगलें ताका फुडें टायम ना दोनूय फाटी हांवें सांगलें तो येवंकूच ना हिंगा येता दुसरे तो येता तो आपली तो कोण म्हूण येता सदमा ना तो येवन हिंगा सांगता काडून व्हर हांव विचारता व्हरो खूंय हेच आमचें पोट हेजे शिवाय दुसरो ना आमी सारके नुस्तेकार हांव नुस्तें मारताय नुस्तें कापताय हांव नुस्तेकार सारको हांव म्हाजो दुसरो हॉटेल बार तसलो धंदो ना हांव कामाक लागून हांव नुस्तेकार म्हूण दाखोवन हांव खरो नुस्तेकार म्हूण हांव उलयता आतां म्हाजो पोन्यो आसा येदो व्हडलो 32 फुटाचो पोन्यो हांव खंय व्हरून दवरतो हांव आमी रिक्वेस्ट केल्ली कितें हिंगा आमकां एक धाकटुलो रॅम्प बांदून दी
जे आमी ताका फोटोवार दाखयलो जो ताका बांद लावपय ते थिंगा कोणाचो फोन येवा ताका बांदून दिला आमची रिक्वेस्ट आहे की आमकां एक बांदून आमकां काय नाका तुजी लायट नाका रोड नाका पत्री नाका काय नाका फकत पोन्यो दवरपाक एक रिक्वेस्ट आहा आनी कितें तो तर पोन्यो उदकान दवरीत हे जे वयर सगळे हॉटेलां आहात तेंचो वासाचें उदक येता थिंगा रावंक जायना पोंच्याचो फायबर खावन वयतलो आमकां ते धाकटे पोन्यांक सबसिडी ना पण आमी खंय हाडटले पयशे आमकां हे जे आहा सबसिडी ते एक 2-3 जाणांक आसा तीवूय 28,000 वर्स वयता हांगा नुस्तें मातोर म्हळ्यार पळय वयर गाडयो तितले ना तितले बोटी मागीर आमी करतले कितें तरी आमी कशे दीस काडटा आमी कोणाक डिमांड करना काय ना फक्त रिक्वेस्ट आहा की आमकां आमचें पळय एक आमकां धाकटुलो रॅम्प बांदून दिता म्हणल्यार तो बांदून दिया आमी आमची वडी हिंगा हाडून काडटा कोणाक कांय प्रॉब्लेम करना वर म्हणटा तर खूंय व्हरून दवरून ती सांग तर तुमीच घेवन वचा सगळं घेवन वचा. चल आनी आमी कितें करूं एडिशनल फिशरमॅन म्हणून सांगला की तुमकां ते रॅम्प जाय करून हय स्मार्ट सिटीचे कोण येयलो ते इंजिनियर खंय ते पळय थिंगासर खांबो हे केला तेमे थिंगासर इतलो पासून 30 मिटराचो तेमे ओके म्हूण सांगून गेले आनी दाखयले आनी जो प्लान हाडलो पळय तो कसो दाखयलो दोनी वतान स्लीप केलो म्हणजे तुमी वडी वयर काडपाची आनी हिंगा व्हरपाची म्हणून आज्यान पण तुम्ही म्हणता तुमकां काय डॉक्युमेंट दिवंक ना ना तेणी. तुम्ही आता लास्ट इयर पळय तुवें सांगलेले न्हू लास्ट इयर तुम्ही असेंब्लीन येयलेले हय आणि त्यांना पळय गेल्या वर्सा तुम्ही असेंब्लीन येयले पळय तेन्ना तुम्ही तुमच्या MLAकूय मेळलेले आनी म्हाका फिशरी डिपार्टमेंट फिशरी मिनिस्टराकूय मेळलेले मेळलेले. सो तुमकां तेन्ना कितें सांगलेलें ताणी हें करून न्हू हांव जेन्ना गेल्लो पळय तेन्ना आमी आमच्या आमदाराक मेळलेले हांव वोटर पणजेचो हांव पणजेचो वोटर आमकां कितें सांगलें आपूण येवन तुमकां मेळता आपूण येवन तुमकां मेळता म्हणून मागीर ते फाटल्या दिसांनी असेंब्ली पत्ती चालू जाली तेन्ना आनी तो पावोंक ना पूण तो पावोंक ना तर कोण तरी येयलो आसतलो न्हू पळोवंक तरी आमी हिंगा अशें कितें केलां कितें वायट केलां काय करिना बुरशेपणां करिना काय ना तुमी सांगले जेवंक बसप ना जेयना पूण त्या वताना पळय सगळे पार्सलां सोरो घेवन वचून सोरो पिताय थिंगा आनी एका परशुरामाचो पुतलो दवरला देवाचो तेजे सगळो सोरो पिताय आमी कितें करता आमी कितें मागता तुमकां कितें डिमांड केला काय ना फकत रिक्वेस्ट करता की आमकां तो धोको बांदून दिया एटलिस्ट आमी आमचे ना थिंगा आमी आहा थिंगा आसूं कितें हेल्प करा फिशरीज डिपार्टमेंटाक ते मिनिस्टरा कडेन हांव गेलोलो हांव मेळपाक गेलोलो तेन्ना तेणें म्हाका कितें म्हणलें तुमी वचून बाबूश सराक मेळा आपूण सांगता तेका तुमी वचून बाबूश सराक मेळा म्हणून हांव गेलोलो मेळपाक मेळलो तेका मेळलो हे सांगलो तो कितें म्हणलो आपूण पर्सनली पळयता तुमी चल इतलें म्हणलें आमी येयले आनी हे फुडें कांयच प्रोसेस जावंक ना आमकां कांय सांगूंक ना कांय ना कांय ना आमी 2 फावटी ह्या सगळ्या ऑफिसांनी लोकांनी गेले बेकायदेशीर असे कांयच करूंक ना हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सरकाराक सांगूंक सोदता की हे सगळे जे भाव एकठांय जाले पळय तांणी बेकायदेशीर कांयच करूंक ना फक्त तांचो जो हक्क आसा तीच तांची मागणी आसा तीच तुमी पुराय करात इतलेच तांकां पुरो आमचे ते फोन येवन ते खंय आमचे कडेन दुसरो लुगार ना तितलेच आगर ह्या आनी खंय लुगार आसलेलो आहा तांकां दिसता आमकां ते आतां फेरीबोटीचे रॅम्पार व्हरून दवरतले म्हणल्यार थिंगा तो कॅसिनो गोडे आहा थिंगा ते दुसरे कोणाचो पोन्यो आहा तांकांय ते लावंक दिना आमी खंय म्हूण लायताले पलतडी व्हरून लायताले पलतडी कोण लावंक दिना हांव कितें म्हणून कसलोय तुमचो प्रोजेक्ट येता न्हू थिंगा कोण आहा ते तुमकां पयलीं खबर आसता तुमी बेश्टे सेंट्रलाक धाडना थिंगा हें करूंक जाय तुमकां खबर आसता न्हू की कोण आहा हें ना म्हणून तेंचेय पळया न्हू तुमी फेरी बोटी कडेन तुमी लायताले थिंगा न्हू हय हे पळय म्हाजे फुटावण आहा थिंगा तुमचे काडून कसिनोक दिल्या तो आतां धोक्यार पोन्यो काडटाले तो फेरीबोटीचो राव थिंगासर ते आमकां काडून दिताले आतां कॅसिनोक तो दिला पळय कित्याक तो ताका दिल्लो आहा न्हू कोणा कडेन म्हूण झगडटले पूण थिंगा तुमी खुबे सगळे काडटाले थिंगा काडटाले शिपयो सगल्यो तिसऱ्यो पडटाल्यो आतां पडटा काय जमीन जाला काय जमीन जाला ही काय चिकल म्हणल्यार सगळे कुसला सो आतां थिंगा तिसऱ्यो पडलेले गेल्या वर्साक ते कितें प्रोग्राम येयलो तेणे आख्खे हेजे उदक ब्लिचिंग पावडर सोडलो न्यूजार बीन येयले आख्खे गेले 2000 लिटर कोणा कडेन उलयताले आमी पूण आतां तुमी थिंगा वयता तुमकां करपाक दिता थिंगा आतां हांवें फुटाणे घातला पळय म्हाजे फुटावण आहा हांवें पावसान एकदम नुस्तें म्हाका पडलें शेवटे ते न्यूजार बीन येयलो म्हाजे कडेन फ्रेंडान न्यूजार येयलेले न्यूज रिपोर्टर तेणे घातलेले तेजे उपरांत आयज पासून म्हाका नुस्तें मारूंक मेळना आतां कितले 6-7 म्हयने जाले हांव बेकार आसा कित्याक ना थिंगा उदक सुकता ना कितें कित्याक सगळे कडेन वयता थिंगा चंबर पॅक जाता दर्याचे ते उदक सुकना सारकें आतां आमी कितें करपाचें कॅसिनोची कामां आसा पळय ती विनासायज जाता काय तांकां कोण ते म्हणटात आडयना ना. रिस्ट्रिक्शन ना काय ना पूण हांकां कित्याक रिस्ट्रिक्शन हांकां कित्याक आडयता तुमी ते कसिनोचे फेरी बोटी पळय आतां तुमकां त्रास जाता ते काटाय घालपाक आख्खेच पावसान सोड ते जाता काटाय घालूंक मेळना काटाय घालूंक मेळना आनी आतां पळय ते कोण पांटलेकार ते काय हिंगा सरले न्हू ते बिंदास मागता नुस्तें मागता
सकाळी 4 येतात 3 गाडयो हाडटात तेंच्यो गाडयो भितर घेतात ते. भितर घेता ते तेंच्यो गाडयो भितर घेता फेरीबोटीच्या रांपार 3 गाडयो लागतात टेम्पो ते बा तांकां कोण वाचतो कोणाक कोण सांगतले कोणाकडे मागतले सांग म्हणटाय तुम्ही नुस्तें मारा तुम्ही नुस्तें मारा नुस्त्याचो इन्व्हेस्टमेंट करा आता कितें आमी फार्मींग करतले जाल्यार ती तरी जमीन दी आमी फार्मींग करता आता हे फावटी सबसिडी चड फार्मिंगाकूच येयला न्हू आमकां हिंगा होण मारून दी आमी हिंगाच पोसतात नुस्तें बिस्तें आनी बोडी बंद करता तशें तरी करया न्हू बस फायनल आता तुमकां जाय कितें रॅम्प जाव आणि एकूच रिक्वेस्ट आमकां एक रॅम्प जावो आणि काय ना- पार्किंग जाव हिंगा आमचे आता आमकां लुगार दिल्लो आहा तेणें ऑलरेडी हय. ते आमी म्हणलात हेतून वच आमकां रॅम्प करून दी आमचो कांय डिमांड ना तांकां तर प्रॉब्लम जाता हिंगार दिवपाक आमकां भितरल्या वजन पासून दिल्यार उपकारता आमकां फकत फोनी वयर करपाक जाय कांटाळे पालोवपाक कांटाळे हाडले की देवपाक जाय एटलिस्ट जाय न्हू उदकान धरून आमी कांटाळे देवंक शकना दर्या वयर काडून देवंक जाय पालोवपाक जाय त्यो पालोवन भरपाक जाय पत्त्यो खूंय हेका पयशे तूं खंयच्याय नुस्तेकाराक पळय तेका एक जागो जावो पडटा नुस्तें काडून वाटोवपाक जाय खूंय ना हें ना आनी आमी खूंय वाटयतले तो दर्यान दवर म्हणटा आमी दर्यान कशें करतले उदक वयर सकयल जातले सगळे प्रॉब्लम आहा न्हू आमी काय तुका कसलोच डिमांड ना इतले तेंच आमी डिमांड करीच ना आमची रिक्वेस्ट आहा इतलेंच की आमकां तुमी एक रॅम्प देना आमी तिगां आहा न्हू तिगां आमकां आसूं दी परत काडा म्हणून आमी वयतले आयचे आयज काडा म्हणटा थिंगासून खंय व्हरतले आमी सापड सामान सगळे आमचे कांटाळे आहा फोने आहा सगळे हूंय व्हरून दवरतले हूंय आहा लुगार दवरपाक बाबा मातशें प्लीज मातशें रिक्वेस्ट करता की इतले मातशे पयशे आमचे घेवन कोण येवन पळयना हा का मेले ते मातशें पळया बाबा व्हडलो उपकार आसा थँक्यू व्हेरी मच तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.